शिक्षण संचालनालयाखाला जेई आणि नीट प्रवेश परीक्षेच्या मार्गदर्शना खातीर फुडल्या वर्सा सावन स्वतंत्र विभाग स्थापन करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले। तशेंच ह्या विभागा वरवीं विद्यार्थ्यांक अर्ज भरपाचे प्रक्रियेत मजत करतले म्हूण मुख्यमंत्री सावंतान स्पश्ट केला। विद्यार्थ्यांक करियरच्या बाबतींत मार्गदर्शन करपाक गोंयच्या कांय शिक्षकांक अभ्यास आयला। फाटल्या 2 ते 4 वर्सांत सुमार 30% अभियांत्रिकीची सिटां रिती उरल्यात म्हूण मुख्यमंत्री सांगता। खूबशे टिचर्स हांव म्हणटा थोडेशे टिचर्स गायड करता बट खूबशे टिचर्स भुरग्यांक गायडूच करिना। घडये हांव पळयता की फाटल्या 2-4 वर्सांक गोंयांतले जवळपास 30% इंजिनियरींग सीट्स हे वॅकंट उरताले। म्हणजे बरीचशी भुरगीं मॅथ्साक कित्याक भिता म्हाका कळना। अरे मॅथ्स 50% मार्क घेवन जर आमी पास जावपाक शकना जाल्यार आयुश्य जर 12थाचें मॅथ्स कळ्ळें ना जाल्यार जिवनांतलें गणित केन्नाच कळचें ना। बरेचशे फावटी हांव MBBSाचें एडमिशन हांव मॉनिटर करतालो। हांव मॉनिटर इतक्याच खातीर करतालो की कशा पद्दतीन मेळटा हें म्हाका पळोवपाक जाय आशिल्लें। 30 सीट्स इज फॉर द ऑल इंडिया मेरीट। ऑल इंडिया मेरीट म्हटल्या उपरांत गोंयच्या भुरग्यांक भायर वयचें पडना। जो ऑल इंडिया मेरिटांतल्यान एप्लाय करता ताका गोंयानूच एडमिशन मेळटा आनी हार्डली 1 or 2 स्टुडंट्स फ्रॉम ऑल इंडिया मेरीट दे कम टू द गोवा कॉलेज। म्हणजे गोंयचे 1 किंवा 2 स्टुडंट ऑल इंडिया मेरिटांतल्यान फक्त येता। कित्याक हांवें बऱ्याच जाणांक विचारलें ना एप्लाय कशें करपाचें हेंच आमकां खबर ना ऑल इंडिया मेरिटांत। अरे एखादो आमचो हांव म्हणटा ST आसतलो, SC आसतलो, OBC आसतलो, EWS आसतलो, तो जर ऑल इंडिया मेरिटांतल्यान आयलो जाल्यार नेक्स्ट स्टुडंट वील कम थ्रू द गोवा मेरीट इन टू द आमच्या मेडिकल कॉलेजींत। दॅट इज द एडवांटेज फॉर आवर गोवन। म्हणजे हांव म्हणटा एखादो ST जर आमचो जनरल कॅटेगरींतल्यान आमच्या MBBSाक एडमिशन मेळटा आसत जाल्यार 100% हील गेट एडमिशन थ्रू द ऑल इंडिया मेरीट टू द मेडिकल कॉलेज। म्हणल्या उपरांत तितको आमचो एक ST भुरगो किंवा एक जनरल भुरगो जो आसा पळय न्ही हो ऑल इंडिया म्हणजे गोवा मेरीट लिस्टांतल्यान वयर वचूं शकता। नेक्स्ट टायम फ्रॉम द नेक्स्ट इयर ऑनवर्ड्स हांव सेल ओपन करपाचो आसा विथ द डायरेक्टर ऑफ द टेक्निकल एड्युकेशन ओनली टू गायड फॉर द JEE एंड नीट हाऊ टू एप्लाय। हांवें पळयलें हे फावटी खूब जाण जे आसा ते ऑल इंडिया मेरिटाचेर एप्लायच करिना आनी सगळे सीट आहा तशे भायर वता। चडांत चड सीट गोंयांतल्या भुरग्यांक मेळचे। EWS इज अनदर वन कॅटेगरी। दोज आर इन द जनरल कॅटेगरी हॅविंग द इकॉनॉमिकल वीकर सेक्शन दे कॅन एप्लाय फॉर द EWS कॅटेगरी। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।